सर ते दिस अमित पालेकरान एक स्टेटमेंट केलो की ते अलायन्स करपाक तुमच्या कडेन रेडी आहा. इफ तुमी समज तुमचे नॅशनल जे लिडर्स आहात तांकां गोंयांत हाडटा आनी तेंच्या कडेन समज मिटींग करता न्हू जाल्यार ते म्हणटा कितें म्हणजे आयज 2 तारखेर ते तुमच्या वांगडा जे डिस्कशन करतले आनी मागीर ते अलायन्स करपाक रेडी आसतले म्हणून. सो हेजेर तुमचें कितें म्हणणें? पयले सुवातेर आज 2 ऑक्टोबर आनी योगायोगान आज दसरोय बी. सो सगळ्या समेज गोंयकारांक दसऱ्याच्यो परबी. दुसरें म्हाका दिसता महात्मा गांधी जाणी सत्याच्या मार्गार अहिंसाच्या मार्गार वचपाक आमकां शिकयलें. अमित पालेकराचो हांवें बायट आयकलो. म्हाका दिसता फाटले काही आठवडे जर आमी पळयत किंवा काही म्हयने हांव म्हणटलो जाल्यार आम आदमी टायम एंड अगेन काँग्रेस पार्टीचे अटॅक करीत आसा. तांणी आमचेर प्रेस कॉन्फरन्सी घेतल्यो, तांचे लिडर येवन हांगा कितें कितें उलयले. 6 म्हयन्यां पयलीं जेन्ना काँग्रेस पार्टीन आपले प्रत्येक 40 मतदारसंघाचेर जेन्ना काम करपाक पळय सुरवात केल्ली तेन्ना म्हजेर अटॅक जाल्लो आनी हांवें स्पश्ट सांगिल्लें की काँग्रेस पक्ष म्हाका पार्टीन आदेश दिला की 40 जे आमचे ब्लॉक आसा ते ब्लॉक संघटना मजबूत कर. त्या प्रमाणे आमी आमचें काम मुखार घेवन गेले. आतां इलेक्शनाच्या टायमार अलायन्स करप ना करप हे इलेक्शना टायमा वयलो मुद्दो. लोकसभेच्या वेळार गोंयच्या लोकांक जाय आशिल्लें की सगळे एकठांय येवचे. सगळे एकठांय आयले, इलेक्शनूय आमी लढले. ताच्या उपरांत हांवें आम आदमीक याद करून दिवपाक सोदतां की बाय इलेक्शन आयलें जे ते विसरले. बाणावले मतदारसंघात झेडपीचे बाय इलेक्शन जेन्ना आयलें तेन्ना आमी 1 स्टेप बॅक घेतला मरे. झेडपी इलेक्शनाक आमी आम आदमी कडेन अलायन्स करून तांकां दिवना सीट. सो म्हाका दिसता की गोंयच्या जनते भितर एक असो डाऊट घालप आनी क्रिएट करप इट सेल्फ इज एडवांटेज टू द रुलींग पार्टी. सो म्हजी मागणी आसा सगळ्या पॉलिटिकल पार्टी कडेन की आज आमची फायट, आमची लढाई ही बीजेपी कडेन आसा. प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीचो तांचे धोरणां डिफरंट आसतली बट अल्टिमेटली वी आर फायटींग अगेन्स्ट द बीजेपी. सो जेन्ना आमी बीजेपीच्या अगेन्स्ट लढटा, बीजेपीच्या अगेन्स्ट आमी फायट करता तेन्ना म्हाका हांवें दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीचे जे ओपोजिशनार आसा हांचेर कित्याक हांवें उलोवप. म्हाका दिसता हें पयलीं तांणी हाजेर पयलीं आपलें स्पश्टीकरण दिवचें आनी ताच्या उपरांत आय थिंक गोंयच्या जनतेक जर जाय, गोंयच्या जनतेक दिसता सगळे एकठांय येवचे जाल्यार देन त्या वेळार आमी कॉल घेवया. पूण सद्याच्या परिस्थितीन जे ओपोजिशनानूच आसा तांचेर उलोवप म्हाका दिसता येवची न्ही. आनी गोंयची जनता म्हाका दिसता बारीकसाणेन हे सगळे लोकांक पारखीत आसा. सो आय थिंक सद्या द इशू इज की जे आज भारतीय जनता पार्टीन आज 2 ऑक्टोबर हे म्हणटात की गांधीजीच्या तत्वाचेर आमी मुखार या, गांधीजीच्या विचाराचेर आमी मुखार या, गांधीजीचे विचार मनान घेवन आमी ह्या देशाक मुखार व्हरया म्हणटा पळय. हांव सदांच सांगता की हांच्या ओंठाचेर महात्मा गांधी आनी काळजान नथुराम गोडसे. कित्याक आज हे ऑर्गनायझेशन भारतीय जनता पार्टी RSS ऑर्गनायझेशन आज ज्या मनशान महात्मा गांधीची हत्या केली त्या ऑर्गनायझेशनाचे आज 100वे साजरो करतात. सो म्हाका दिसता आय फेल टू अंडरस्टँड ही हिपोक्रसी ऑफ भारतीय जनता पार्टी. सो म्हाका दिसता गोंयची जनता ही हुशार आसा. येता ते झेडपी इलेक्शनाक आमची पूर्णपणे तयारी चालू आसा आनी म्हाका दिसता झेडपी इलेक्शनान एक मेसेज क्लियर वतली. इवन तेंच्यांनी म्हटलां की समज आतां बीजेपीक समज हारोवपाक जाय जाल्यार कॅन्डिडेट आहा तो 2 ते 3 म्हयन्या पयलीं डिक्लेअर करपाक जाय. मात काँग्रेस आहा ते 15 दीस पयलीं डिक्लेअर करता. असेंब्ली इलेक्शनाक 1.5 वर्स उरला. सो हांवें सांगलें तशें की पयलीं आमी बॅटल रेडी जावया मरे. आमी हांगा बॅटल रेडी नासतना फक्त प्रेस कॉन्फरन्सी घेवन समज जर तर भाशणां दिली तर कशें जातलें. म्हाका दिसता आज टायम आसा की ऑल वी हॅव टू गेट टुगेदर and build ourselves, make ourselves strong to fight the BJP. I think that has to be the main focus. आता तुम्ही कितें अलायन्स करपाक रेडी आसा तेंच्या कडेन? See that alliance and all is a call which we have to take during the election. सध्या focus has to be that we have to make sure की ह्या बीजेपीच्यो ज्यो तांणी आज गोंयकारांक त्रासान घातल्या. आज तूं म्हाका सांग दिन दहाडे एक एक्टिविस्ट जो गोंया लागून लढता, जो ह्या सरकाराच्या विरोधान लढता, ताका जमनीर लोळोवन मारता मरे. ही आज परिस्थिती आसा गोंयची.
सो म्हाका दिसता सध्या वी ऑल हॅव टू फोकस ऑन अटॅकिंग द बीजेपी, एक्सपोजिंग द बीजेपी. अलायन्स करप, कोणे बरोबर येवप, हें म्हाका दिसता इलेक्शन जेन्ना येता तेन्ना लोकांक कितें जाय तें आमी करचें पडटलें. अमित पाटकर हा पळय, तेणी स्टेटमेंट दिला की आता 2-3 वीक जाले, 2-3 महिने जाले की टायम एंड अगेन आप हा ते तेंचेर अटॅक करता, प्रेस कॉन्फरन्सार अटॅक करता. सो तेजेर तुमचें कितें म्हणणें आहा? पण म्हाका काँग्रेस कितें म्हणटा तातूंत कांय फरक पडना. आज आमी आम आदमी पार्टी ज्या तरेन आमी पार्टी आमची फुडें सरता गोंयभर आनी ज्या तरेन आमची संघटन बिल्डअप जाला, ज्या तरेन आमी आज पर्यंत 20 क्लिनीक गोंयांत ओपन केल्या, जे आज लोकांक सेवा दिता, म्हाका त्या विशयाचेर उलोवपाक जाय. कारण आमचे आमदार ज्या जाग्यार आशिल्ले थंयच आसा, ते आम आदमी पार्टीच्या चिन्हाचेर निवडून आयिल्ले. आमचे आमदार लोकांनी विश्वास दाखोवन तांकां निवडून आयिल्ले त्याच जाग्यार आसा. आनी कोणाचे आमदार खंय उडी मारून गेल्यात ते लोकांक खबर आसा. तेन्ना म्हाका दिसता आनी जे कितें स्टेटमेंट केला ताजेर म्हाका कांयच दुसरी रिएक्शन दिवपाची ना. एज पार्टी प्रेसिडेंट इट इज माय जॉब टू मेक माय पार्टी स्ट्रॉंगर, वीच वी आर डुईंग. We are going to people and people are appreciating our work, and which is I think a very positive sign for defeating Bharatiya Janata Party. तुम्ही पळयतात GNH. You mean to say तांचे call was out of frustration, not out of anger towards you? तांकांय खबर आहा. म्हाका कॉज ऑफ एक्शन कितें जालो, वाघ टायगर रिझर्व, टायगर इज द कॉज ऑफ एक्शन फॉर दॅट व्हिडिओ. पण टायनी कॉज ऑफ एक्शन तुमचो प्रायम मिनिस्टर मोदी धरला आसतलो, की तुमी म्हटलें की मोदीन हांगा पुजा केली. तितून वायट कितें आहा, तेणी घातलात न्हू सोशल So मिडियाचेर. his cause of action would be different from your thought that it is a cause of action, no? ना, ही टोल्ड न्हू. तेणी सांगलें तूं कार्यकर्त्यांचेर काय उलोव नाका. Okay. तुवें आयकलो तो ऑडियो क्लिप. तूं कार्यकर्त्यांचेर काय उलोवचलो न्हू म्हणून सांगला. सो बाय एंड लार्ज कार्यकर्ते देशप्रेमी आनी आमी देशद्रोही. ते सोडून दी, ते तेंची मेंटेलिटी कितें जे बीजेपीचे अगेन्स्ट आहा ते देशद्रोही जाल्लेले आहा, ते सोडया आमी. पूण तूं कार्यकर्त्यांचेर काय उलोव नाका, ह्यो बॉटम लायन. म्हणजे तेजी मॅसेज म्हाका, तूं तेंचेर काय उलोवचलो ना. आमी अशें केलां, आमी तशें केलां, आमी देशप्रेमी, ऑल दॅट सेटअप. हांगासर फंडमेंटली म्हाजो इतलेंच म्हणणें आहा, म्हाजो कॉज ऑफ एक्शन आसलेलो टायगर. हांवें एग्जाम्पल तूं कन्विन्स करपाक जाय जाल्यार मल्टिपल मिडियम्स वापरतलो टू कन्विन्स यू. तितूंतल्यान जर तुमची सरकार, तुमची पार्टी जर सांगता गोंयान वाघ ना आनी तुमी वाघाचें अस्तित्व मानीत ना, जाल्यार नवरात्रांक 9 देवी पैकी 2 देवींचे आमचें जें वाहन आहा तेजे वाघ आहा, मागीर तुमी ते देवीक कशें मानतलेत? तर एज सिंपल एज दॅट. आनी जर तुमकां वाघ मानपाचें ना, फक्त देवी मानपाक जाय जाल्यार ते धर्मान कशें बसता? तर तुम्ही पळयतात GNH. Enough said! Enough said, let's end sword. Drinking is the rhythm, what you're feeling is the vibe. About to make a drink and wanna race it to the tribe. Minutes is the time when I'm bringing in the vibe. Enough said, let's end sword. Join the tribe.